तो तर आयज तुमकां भोमाचे लोक मेळपाक येयल्ले ते लोकल तुमकां मेळपाक भोमाचे म्हाका पयलीं घरा कडेन मेळपाक आयिल्ले तांकां हांवें हांगासर आपयले ते जवळपास एक 70 जण कितें तरी आयिल्ले सगळे जाण 70 जण आयिल्ले तांकां कंप्लिटली प्रेजेंटेशन दिलें म्हाज्या PWD डिपार्टमेंटान प्रेजेंटेशन दिल्या उपरांत तांकां सगळें एक्सप्लेन केलें एक म्हणजे देवळाचो येदो सुद्दां कुडको वचना एक वेगवेगळे चुकीचो समज तांच्या तकलेंत आसा तरी ते तांकां एक्सप्लेन केलें ते तांकां पटलेंय बी दुसरी गजाल तांच्या तकलेन आसलें 60 मिटरचो रस्तो आमी करता म्हणून बट आमी 60 मिटरचो रस्तो करिना तोय कोणी तरी तांचे तकलेन गैरसमज घातलेलो आमी फक्त थंयसर 25 मिटरचो रस्तो करता तिसरी गजाल तांची एका देवळा कडल्यान दुसऱ्या देवळा कडेन वचपाकूय कांयच प्रॉब्लेम जायना घरा वयता म्हणजे ती 60 म्हणजे जवळपास 40 घरा वयता असो तांच्या तकलेन आसलो फक्त वयता भितरली 4 घरां ओके 4 घरां भितरले 4य ओनर थंयसर आशिल्ली एकट्याचीच झोन म्हणजे एकट्याचें दुकान आनी घर 99 स्क्वेअर मिटरान आसा आनी 120 स्क्वेअर मिटरान उरलेली दोन त्या 4य जाणां आमी वेगळे 4 प्लॉट दिता आनी वेगळी 4 घरां तेंची बांदपा खातीर आमी पयशेय दिता आनी उरले ल्हान गाडे थंयसर जे एक्वायर केल्ल्या प्रॉपर्टीज रस्त्याक तेकोन आसात म्हणजे ते गाडे खरें म्हणजे ते रस्त्याक तेकोन तांकां थंयसर परत आसतनाचे देवळा कडेन जर घालूंक जाय आसत जाल्यार देवळा कडेन गाडे घालपाचें आमी प्रोविजनय दिता त्याची लोकांनी समजून घेवपाक जाय थंयसर इन फ्युचर केन्नाच असो एक्सिडंट जावचो न्हू कारण हो प्रोसेस आतां कंप्लीट जाय दिला 2007तल्यान चालू आशिल्लो नॅशनल हायवेचो प्रोसेस नवीन प्रोसेस जावप म्हणजे बरें कठीण आहा बट तरी सुद्दां तांच्यान सांगलां की दुसरो आनी एक प्रपोजल तो खूब व्हडलो प्रपोजल 21,000 लँड आनी हें तर सगळें आशिल्लें पण ताका एक गजाल सांगलां फाल्यां आमच्या प्रॅक्टिकली इंजिनियर सायटीर वयता तांकां तुमी कॉपरेट करात ते तांकां थंयसर मार्कींग करून दाखयतले मार्कींग करून तेंची प्रॉपर्टी येता काय ना तेंय कळटलें तेंच्यांनी बरोवन मागलां आमी बरोवनूय दिता देवळाचोय कसलोच भाग वचना ही 4 घरां सोडल्यार तेच्या पलीकडे आमी कांयच व्हरतना उरलेली घराची बेश्टी मार्कींग तेंचें कन्फ्युजन आहा की सर्वे नंबर तो दाखयला म्हणजे त्या सर्वेची सगळीं घरां वयतली म्हाका दिसता हे जे थोडे कोण जे आहा पळय तांकां चुकीचो सांगता पण तांकां विशय बरेच पटले ओके हांवें जे सांगलां तें ताका सगळें पटलां म्हाजो अंदाज हा एकदां मार्कींग केल्या उपरांत इश्यू जो आहा तो रिजॉल्व जातलो इन द इंट्रस्ट ऑफ तेंचे देवूळ जात्रा उत्सव जे सगळ्या तांकां करपा खातीर वयल्यान आनी खूब मोठ्या प्रमाणांत वयतली तेंची एक तळी आहा ती आमी 30 लाख आनी 30 लाख रुपीज एडिशनल म्हणून ती ब्युटिफाय करून दिता म्हणून सांगलां म्हाका दिसता तेंच्यांनी ह्या विशयाचेर सरकाराक बरोबर कॉपरेट करप गरजेचें आसा ते करतले असो म्हाजो विश्वास आहा आमचे फाल्यां इंजिनियर थंय गेल्या उपरांत मार्कींग करून गेल्या उपरांत परत एकदां ते म्हाका मेळटलें आनी इश्यू रिजॉल्व वचून कोणतरी कन्फ्युजन करपाचें दिसता कोणा तरी कन्फ्युजन करून दवरलां अशें दिसता कोणी कन्फ्यूज नागदरची नांवां जी गॅजेटाचेर येल्या ते फक्त सर्वे नंबर थंयसर आसात ओके पार्टिशन ना म्हणून पार्टिशन ना म्हणून आयल्या कारण एक सर्वे नंबरान जर भितरले मातसो कुडको सुद्दां जर वयता 50 मिटरां जाल्यार त्या सर्वे नंबरान ती सगळीं घरां येतात आमी तेंच्यांनी जे मागला पळय उरलेले 40 घर तांकां बरोवन दिवपाक तयार आहा तेंचें घर एकूय वयचें ना